मणिपूरच्या विशयाचेर गदारोळ केल्ल्यान सोमारा निलंबित केल्ले आमदार मंगळारा परत सभाघरांत सहभागी झाले। मात तांणी परतो मणिपूरचो विशय लावन धरलो। मात सभापतीन तांची मागणी पुराय केली ना। निमाणे मुख्यमंत्र्यान सभापतीन वांगडा विशय उलोवन ताचेर तोडगो काडपाचे उतर दिले उपरांत विरोधक थंड जाले। विधानसभेत दिव्यांग व्यक्तींक वचपाक व्हीलचेअर तशेंच रॅम्पा सारखी मुळावी सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्याचे वृत्त गोमंतक टीव्हीन 21 जुलयाक प्रसारीत केल्ले। ह्या वृत्ताची दखल घेत सरकारान आतां विधानसभेत रॅम्प तशेंच व्हीलचेअर उपलब्ध केल्यात। सांग्यार जाल्ले कार ट्रॅजेडीत घोव बायल आनी तांच्या 2 वर्सांच्या चल्याचो दुर्दैवी अंत जालो। तारीपांटो पुलार कार न्हंयत गेल्ल्यान हो अपघात घडला। हे घडणुकेक लागून सांगे आनी सबंद राज्यांत हळहळ व्यक्त जाता। नावेली पार्क करून दवरिल्ल्या दुचाकीच्या डिकींतल्यान 50,000 सयत फॉरेन करन्सी फरार केल्ल्या चोराक मडगांव पुलिसांनी दवरलेच्या रियाज समीर शेखाक अटक केल्या। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा। $1,20,000 1.2 किलो गांजा सयत वास्को पुलिसांनी 28 वर्साच्या अक्षय कुमार शेट्टीक अटक केला। वास्को पुलिसांनी नार्कोटिक रेडीची कारवाय करून ह्या दुबाविताक अटक केली। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलिसांनी ह्या दुबाविताचो सोद वावर चालू केल्लो आनी वरुणापुरी हांगा हो दुबावित सापडलो। ह्या घडणुकेची फुडली कारवाय चालू आसा अशी म्हायती वास्को पुलिसांनी दिल्या।
मांद्रे गावात जुगार बंद करता म्हणून थळाव्यांनी घरा बसपाचो धडो लेगीत शिकयल्यार चलता, पूण जुगार बंद करतलो अशें उतर मांद्रेचो सरपंच अमित सावंतान दिला. ह्या जुगाराक लागून घरां उद्ध्वस्त जातात. महिलांच्या आणि गावांच्या सुरक्षे खातीर हो निर्णय घेतला. ह्या संदर्भात पुलिसांक निवेदन पत्र दिलां अशी माहिती अमित सावंतान दिली. न्हयबाग पेडणे वाठारांत रस्त्याक तळ्याचें स्वरूप आयलां. पुराय रस्त्यार चाळण जाल्या. पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारान लक्ष दिवन हाचेर तोडगो काडून हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी आदलो सरपंच आनी सध्याचो पंचान केल्या. ह्या रस्त्यार फोंडकुलां पडिल्ल्यान पावसांत रस्तो दिसना आनी अपघात जावपाची शक्यताय आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. फाटलीं 20 वर्सां केपें काजूगट्टो लोकांक रस्तो ना. हे खातीर आमदार तशेंच पंचायतीन फावटी मारून थळावे तकल्यात. आतां टेंडराची नोटीस दिना तो मेरेन आझाद मैदाना वेल्यान उठचे नात अशी शिटकावणी समाज वावुरपी रामा काणकोणकारा सयत थळाव्या काजूगट्टाच्या लोकांनी दिल्या. फातरांचेर नांवां येवपाक हांची धांवपळ आसता अशें रामा काणकोणकारांचें म्हणणें आसा. जाणट्यांसयत सामान्यांक राबितो प्रमाणपत्र वेळार मेळना म्हणून पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारान विधानसभेत प्रश्न मांडलो. हाचेर मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान तलाट्यांक लागून मांद्रेच्या लोकांची गैरसोय जाता म्हणून कागाळ केली. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान 15 ऑगस्टा सावन नागरिकांक खातीर खासा सिटीजन सर्व्हिस सेंटर सुरू जातले आनी हाचो लाव सगळ्यांक जातलो अशी माहिती दिली. भोमा आयव्ही रुंदरीकरणाक लागून चडांत चड फक्त 3 घरां आनी 1 हॉटेल वतलें असो दावो थळावो आमदार मंत्री गोविंद गावडेन केला. जांची घरां वतलीं तांकां लुकसाण भरपाय दिवपाचें पयलींच थारलां. आंदोलनाचें राजकारण करचें न्हय म्हणून गोविंदाचो आर्ग्युमेंट.
लाटंबारचे पंचायत वाठारांतल्या उसप गांवांतल्या अंगणवाडीची अवतिकाय जाल्या. बाबत परिस्थितीत आशिल्ल्या इमारतींत भुरगीं रिस्क घेवन शिकतात. नानोडा उसपाचे अंगणवाडीत सध्या 30 परस चड भुरगीं शिकतात. पयलींची इमारत मोडपाक पावतकीच भुरगीं आनी बायलां विकास खात्या वतीन 2009 वर्सा अंगणवाडी खातीरची ही नवी इमारत बांदिल्ली. मात सध्या ही इमारतीची जनेलां मोडल्यात, ग्लास फुटल्यात. हे अशे परिस्थितीक लागून भुरग्यांच्या पालकांक हुस्को सतायता. ह्या अंगणवाडीची बेगोबेग दुरुस्ती करची हे खातीर संबंदीत खात्याक कळयला. वीज खात्यात कर्मचाऱ्यांचो मोठो उणाव आसा. फाटल्या 2 वर्सां सावन वीज खात्यात नोकर भरती जावंक ना. सुमार 1200 कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची गरज आसा. चवथी पयली कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं ही नोकर भरती करतले अशी जाप वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली. आदलो वीज मंत्री दिगंबर कामतीच्या प्रश्नाचेर ढवळीकार जाप दितालो. विधानसभेत दिव्यांगां खातीर वचपाक व्हीलचेअर तशेंच रॅम्पा सारकी मुळावी सुविधा उपलब्ध जाल्ल्यान विधानसभा आयकुपाक आयिल्ल्या खासा क्षमतेच्या लोकांची मुखेलमंत्र्यान विचारपूस केली. विधानसभा आयकुपाक आयिल्ल्या खासा क्षमतेच्या लोकांक मातशे त्रास जाता अशें गोमंतक टीव्हीन उजवाड घाल्लो. वेगवेगळ्या भागांतल्यान आयिल्ल्या खासा क्षमतेच्या लोकांनी आपापलो परिचय मुख्यमंत्र्यांक दिलो. दक्षिण गोंय पत्रकार संघटनेन लोकमान्य बाल गंगाधर टिळकाक तांच्या 103व्या पुण्यतिथी निमतान श्रद्धांजली ओपली. ह्या वेळार मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार मुखेल सोयरे आनी ज्येष्ठ छायाचित्रकार अरविंद तेंगसे मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. बाल गंगाधर टिळक हांणी स्वतंत्र लढ्यात आपल्या पत्रकारितेंतल्यान भोव योगदान दिलां अशें ह्या वेळार मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयतना सांगलें. मंत्री आमदार आपापल्या बर्थडेक वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे बुनियादी फातर घालतात. हे आता सच्चेच जाला. मात तांच्या पावलार पावल दवरीत आता वीज खात्यातले कांय अभियंते आपल्या वाडदिसाक वेगवेगळे सरकारी प्रकल्पाचे बुनियादी फातर घालपाक लागल्यात. हालींच अशें प्रकरण मांद्र्यां घडलें. एका वीज खात्याच्या अभियंत्यान आपल्या वाडदिसाक विजेच्या प्रकल्पाच्या कामाचो बुनियादी फातर घालो. हे प्रकरण सिरियस. अभियंत्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी आमदार जीत आरोलकारान केली.
पेडणे वाठारांतल्या भुरग्यांक बऱ्यो मुळाव्यो साधन सुविधा मेळच्यो म्हणून सरकारा कडल्यान मजत घेवन पेडणेच्या सगळ्या मुळाव्या शाळांचें सोबीतीकरण करतलो अशें आमदार प्रवीण आल्लेकारान सांगलें. मंगळारा भटपावणी पोरसकडे वाठारांतल्या प्राथमीक शाळेच्या सोबीतीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार उलयतालो. वट्ट 8 लाख रुपया खर्च करून ह्या शाळेचें सोबीतीकरण जातलें. वेदांता कंपनीक मायनिंग सुरू करपाक एनओसी दिवचे पयलीं आमची फॅमिली तशेंच गांवच्या फुडाराचो पयलीं विचार करचो अशी मागणी रिट्रेच केल्ल्या सेजाचा कामगारांनी दिवचलचे पालिके कडेन केल्या. 100 परस चड अस्वस्थ कामगारांनी मंगळारा दिवचल पालिकेचेर धडक दिली. पेडणे वाठारांत 1.5 कोटी रुपया मोडून बांदिल्ली मसणभुंयेंत उदक आनी लायट ना. 4 वर्सां भितर ह्या मसणभुंयेची इतली वायट परिस्थिती जाल्या. एका मसणभुंयची अशी दशा जाता जाल्यार फुडाराक गांवच्या लोकांचे मुळावे प्रश्न सरकार कशे सोडयतलो अशे प्रश्न रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पेडणे मसणभुंयची पळोवणी करपाक गेल्ल्या वेळार उक्तायले. अठरा वर्सां पिरायेचे सकयल भुरगे आशिल्ले विधवा बायलेक गृह आदारा सयत विधवा पेन्शन येवजणेचो लाव दितले अशें आश्वासन समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिलां. तशेंच ह्या येवजणेचो लाव घेवपी लाभार्थ्यांची आर्थीक येणावळ 24,000 वेल्यान 1.5 लाख रुपया करपाची प्रक्रिया वित्त खात्यान सुरू केल्या अशी माहिती तांणी दिली. गोंयांत सध्या 1,39,000 विधवा बायलां ह्या येवजणेचो लाव घेतात. तातूंत आनीक 5,000 लाभार्थ्यांचे अर्ज पेंडींग आसात अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. टॅक्सी मिटरा वेल्यान विरोधक तशेंच सत्ताधारी आमदारांनी येरादारी मंत्र्यांक जाप विचारली. टॅक्सी मिटरां खातीर वर्सुकी मेंटेनन्स हो घोटाळो आसून मंत्र्यान हाचेर स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी गोवा फॉरवर्डचो आमदार विजय सरदेसाय आनी भाजपाचो आमदार मायकल लोबोत केली.
गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाच्या प्लॉट वाटपान व्हडलो घोळ जाला। महामंडळान उंचेल्या पदार काम करपी अधिकाऱ्यांनी आयडीसीचे प्लॉट आपल्या सोयऱ्यांच्या नावार करून गैरप्रकार केला। देखून आयडीसीच्या जमनीचेर जाल्ल्या अतिक्रमणाचेर चौकशी करपाची गरज आसा। जेन्ना कोण उद्देग घालपाक येता तेन्ना तांकां सरकाराच्या दारार व्हाणां जरोवची पडटा, पूण हांगासर आयडीसीचे प्लॉट लाटपांचें काम चल्लां असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायान केलो। हाचेर आरोपपत्र देखून सादर जाला आनी सरकार म्हणटा विशय सेटल जाला, विजय म्हणटा। पेडणेच्या मिशन फॉर लोकल संस्थेच्या वतीन मंगळारा लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांची पुण्यतिथी मनयली। संस्थेचे निमंत्रक राजन कोरगांवकर हांणी आनी हेर मानेस्तांनी टिळकांच्या फोटोक हार घालून तांकां आर्गां ओंपली। लोकमान्य टिळकाचो आदर्श घेवन पेडणेच्या पत्रकारांनी पेडणेच्या उदरगती खातीर वावुरचें अशें मत मिशन फॉर लोकलचे निमंत्रक राजन कोरगांवकारान उक्तायलें। पावसाळी अधिवेशनाच्या पुरवणी मागणे वेळार टायगर रिझर्वाच्या विशयावेल्यान मंत्री विश्वजितान गोवा फाउंडेशनाचे फ्रॉड असो उल्लेख केलो। हो शब्द आता ताणें फाटीं घेतला। आपल्या उलोवपाक लागून कोणाच्यो भावना दुखावल्या आसत जाल्यार आपूण माफी मागता, पूण टायगर रिझर्व आड आमचो लढो चालूच उरतलो अशेंय मंत्री विश्वजितान स्पश्ट केलें। हरडुळे आनी काळ्या टॅक्सी धन्यांनी दाबोळे विमानतळाचेर पत्रकार परिशद घेवन हे विमानतळाचेर चलपी बेकायदेशीर टावट्सांचेर कारवाय करपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या। तशेंच गोवा मायल्साचो बोर्ड लेगीत काडचो अशें तांचें म्हणणें आसा। दाबोळे विमानतळाचेर दिसान दीस फ्लायट्स कमी जायत चल्ल्या, ताका लागून टॅक्सी चलोवप्यांक लुकसाण सोंसचें पडटा। देखून आमदार दाजी साळकार आनी आमदार संकल्प आमोणकार हांणी लक्ष दिवपाची मागणी तांणी ह्या वेळार केली। येरादारी पुलिसांनी फक्त चलानिंग करचे परस येरादारी व्यवस्थापन करप गरजेचें आसा अशें मायकल लोबो म्हणटा। एखाद्याक तालाव घाल्यार लेगीत तो फुडें वचून आनीक येरादारी नेम मोडटलो, त्या परस ताका येरादारी बद्दल जागृताय करप गरजेचें। पर्रा माडांनी झाडां लावपाच्या सुवाळ्याक मायकल लोबो उलयतालो।